Kurala bara 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 shiara la bara 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 shiara la bara 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 shiara la bara shiara la bara 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 shiara la bara 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 shiara la bara 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 shiara la 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 bara 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 shiara bara 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 shiara la bara 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 shiara bara 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 Shara la bara 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 Pura la bara 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 Shara bara 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 Shara bara 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 Shara la bara 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 Pura la bara 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 Shara la bara 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 Shara la bara 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 Shara bara 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 Shara bara bara Pura la bara 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 Shara bara 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 Shara bara 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 Shara bara 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 Shara bara 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 Shara bara 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 Shara la bara 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 Praise Shara bara 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 Hura la bara 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 Hura la bara 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 Shara bara 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 Thank you, bara bara Jesus. Thank you, Lord. Hura la Thank you, bara Father. bara Shara Thank bara you, Father. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hura la bara 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Shara bara 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 Shara bara Thank you, Lord. Shara Thank you, bara 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 Jesus. bara 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 Thank you, bara Jesus. Shara bara bara Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Praise एक मागण्याद्वारे आरंभ करूया मागणी कोणी सुरू करतात की Praise the Lord. Bapaच्या पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. Amen. Amen. मगळा बापा अर्कान तुका दिता बापा Praise the Lord. बापा आमकां तुवें सकाळीं जावन ह्या वेळा पर्यंत तुवें आमकां तुज्या संगातपणांत आनी आमच्या वावरांत तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आनी जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी तुजें संगातपण त्या पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. Yes. आतां आमी तुजे संगातपणांत तुजें उतर आयकोन तुज्या उतरांत तूं कितें आमकां तुज्या भुरग्यांक सांगूंक आशेताय तें आमी आयकोंक आमचीं काळजां मनां आनी आमी अत्रेगान आसा बापा. बापा आतां कोणी तुजो भुरगो कोणी शिकयता तो Yes. तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे शिकोवन ताणें Yes. आमकां हर एकल्यांक ते उगडापण पवित्र आत्म्याद्वारे मेळिल्ल्या खातीर भावार्थान हांव अर्गां दितां बापा. Yes, बापा Lord. तूं जावन आसाय आमचो मस्तू मोग करताय आनी तुज्या भुरग्यांक तूं केदाळाय
तूं आमकां आमी आड वाटेक वा संवसाराच्या सालींत वचोन पाड जावचें विबाड जावचें तुका सोंसना बापा. कित्याक Yes. त्या पुता मारिपाक त्या तुज्या रक्तान त्या तुज्या पवित्र जेजू क्रिस्तच्या रक्तान तुवें आमकां तुवें मोलाक घेतलाय बाप्पा आमकां. कित्याक ताणें तो सॅक्रिफायस भेटयल्यान आज हांव नितीवंतपणाचें जिवीत जियोंक आमकां हर एकल्यांक फावो जाला बाप्पा. बाप्पा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बाप्पा. बाप्पा आतां आमी आयती आसा बाप्पा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बाप्पा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आनी पवित्रत्वाच्या मजतीन. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. Amen. सकड आमी एक आमकां थोड्यांक बायपाटी येवंक पुरो ना तर आमी सांगाता मेळचें आनी आमच्याच मोतींत हें गीत आमचें करून घेवचें. देवाच्या उतरा विशांत आमी कळीत आसली सांगाता आमचे सगळे आमी गावया. उतरांचे देवाच्या उतरांचो महत्व कित्याक आमचें सगळें जिवीतच जाता देवाच्या उतरांत. ते कितें त्या उतरां वरवीं आमच्या जिविताक एक सोबाय आयल्या. आमच्या जिवितांत शांती समाधान आमकां लाभलां. देवाच्या उतरांद्वारे आमकां सत कळीत जालां. देवाच्या उतरांद्वारे आमकां सुटका मेळ्ळ्या. देवाच्या उतरांद्वारे आतां आमचें भें नपैस जालां. देवाच्या उतरांद्वारे आमकां एक वर्ती दादोसकाय भोगोन आसा. देवाच्या उतरांद्वारे आमकां कळीत जालां गे हांव देवाचें नितीवंतपण जोडलेलो व्यक्ती. म्हाका आतां कोणी गुन्यांवकार करूंक साथ दिना. आनी देवाच्या उतरांद्वारे म्हाका कळीत जालां हांव सर्गेचो नागरीक देवाचो भुरगो आनी हांव कितें सकड वायटांतल्यान सुटका जोडलेलो एक जैतेवंत व्यक्ती म्हणलें. देखून ह्या उतरांक ह्या देवाच्या उतरांत हांव आमकां हें सकड कळीत जालां मात न्ही त्या उतरांक आयल्या उपरांत चड आनी चड उतरां विशांत नियाळ करूंक पवित्र पुस्तक उक्तो करूंक त्या उतरां विशांत एक शिकोवण आयकोवया म्हणलें एक बगाप. आनी कोणीय एकलो शिकोवण दिता जाल्यार आयकोवया. मागीर आयकत आसतना आमकां कळटा तातूंत कितें चड उणें म्हळ्यार तो शिकयतलो सूख शिकयता म्हणून न्ही पूण तातूंत कितें स्वता विशांत कांय इल्लें चड उणें आसा वा कुरपे विशांत कितें चड उणें आसा वा जेजून कर्ण संपयल्या संगती विशांत ते शिकोवण दिनासतना आनी नियमशास्त्रा विशांत शिकोवण चलोवन आसा जाल्यार ते आमकां समजोवचें एक भाग फावो जालां. थोड्यांक संपूर्ण तरान जालां जावं पुरो थोड्यांक थोड्या मापान म्हळ्यार शिकोवणदारांक गुन्यांवकार करचे वा म्हणून न्ही पूण सत कळलेल्या निमती आतां एक शिकोवणेन ती आमकां एक खंयचें घेजय खंयचें घेवंक नजो खंयचें सारकें आसा खंयचें तितलें सारकें ना असले एक कितें असले एक विशय सोदून काडूंक आमकां साध्य जालां. एकाकी कारण हें देवाचें उतार. हे देवाचे उतार आमकां फावो केल्ल्या सर्वेस्परा देवाक आमी काळजांत अर्गां दिता आसतना हे उतार कोणी न्ही जेजूस जावन आसा. देखून आमी त्याचो जेजूक ताचो त्या जेजूचो स्थानमान त्या जेजू वरवीं इतलें एक आमचें जिवीत आतां बरें जालां गे तो एक आनंद वर्णूंकूच असाध्य म्हणल्यार बरें आमकां भोगता. एक ल्हान उतरां विशांतलें गुंतलें गीत आमी गावया. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सोबे आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्द मनीस जालो
वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो, शब्द मनीस जालो. जेजू 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 जेजू, कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू. जेजू 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 जेजू, तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. जेजू 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 जेजू, कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू. जेजू 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 जेजू, तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. मोरये मायेन शब्द स्वीकार केलो, शब्द तिच्या कुशव्यांत मोनी जालो. स्त्रियां भितर सदेव ती जावंक पावली, आमच्या सोम्याची ती आवय जाली. मोरये मायेन शब्द स्वीकार केलो, शब्द तिच्या कुशव्यांत मोनी जालो. स्त्रिया भितर सदेव ती जावंक पावली, आमच्या सोम्याची ती आवय जाली. जेजू 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 जेजू, कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू. जेजू 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 जेजू, तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. जेजू 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 जेजू, कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू. जेजू 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 जेजू, तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. सुरविलो आदाव देवाक अविधेय जालो, देवाक अविधेय जावन तो पातकांत पडलो. पातकांत पडोन तो आत्म्यांत मेलो, मनशाकूळ मोरूंक तो कारण जालो. सुरविलो आदाव देवाक अविधेय जालो, देवाक अविधेय जावन तो पातकांत पडलो. पातकांत पडोन तो आत्म्यांत मेलो, मनशाकूळ मोरूंक तो कारण जालो. जेजू 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 जेजू, कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू. जेजू 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 जेजू, तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. जेजू 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 जेजू, कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू. जेजू 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 जेजू, तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमानतेल्या हर एकल्याचो सोमी सोडवणदार देव तो जालो. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमानतेल्या हर एकल्याचो सोमी सोडवणदार देव तो जालो. जेजू 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 जेजू, कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू. जेजू 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 जेजू, तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. जेजू 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 जेजू, कितलो तो मोग तुका मोजो जेजू. जेजू 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 जेजू, तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. तुझे वरवीं जालो बाचाव जेजू. होय मोगाच्यानो, जेजू देवाचे उतार म्हळ्यार जेजू. जेजू म्हळ्यार देवाचे उतार. आज आमी जेजूक नियाळटाव, जेजूचो मोग नियाळटाव, जेजूची कृपा नियाळटाव, जेजूची खांकूळट नियाळटाव, जेजूचो सांगात नियाळटाव, जेजूचो सांगात आमी भोगताव. जेजूचे हजरपण आमी भोगताव फकत ताच्या उतरा मुखार. कितले तूं ताजे उतार नियाळताय, तोंडांत उसारताय, वाचताय, आयकताय, तितले तूं जेजू सांगाता वेळ करसिताय म्हणच्यान कांय सुदूभाव ना.
देखून एक भाग आमकां देवान फावो केला. त्यापासून तो देवाक आमी अर्घां दिता आसतना ह्या उतरांक आयल्या उपरांत खंडीत जावन आमचे चिंता बदलला. आमच्यो कितें उलोवणें बदललां. आमचे निर्धार बदलल्यात. आमी आशेवच्यो संगती बदलल्यात खंडीत जावन. आनी आमी आनेकल्याक पळोवची रीत बदलल्या. आनेकल्याक मार्गदर्शन दिवची रीत बदलल्या म्हळ्यार एकच उतरां मुखांत देवाच्या उतरां प्रमाणे एकल्याक मार्गदर्शन दिवचें. आनी कोणी एकलो सूख चिंतपांत आसा, सूख वाटेन आसा वा ताणें पातयेल्ली संगत ताणें चिंतचें तें चिंतप देवाच्या उतरांक ताळ पडना जाल्यार एक मोगान ताका देवाचें उतर अशें सांगता म्हणल्यार बरी ताका सांगून ताजें चिंतप बदलूंक वा ताका सारक्या वाटेन हाडूंक हें सकड देवाच्या उतरांद्वारे साध्य म्हणलें आमकां समजना. देखून ह्या दिशेन आमी सकडी कितें आमची मेळटां काडना जावं. पयलेंचें आमचे जिणेंत फाटीं आमी पळयलें जाल्यार आमी कशें उलयतले वा एकल्याक तिडवितना एकल्याक मार्गदर्शन दितना कोणाक गुन्यांवकार कशें इराद्यांनी वा कोणाक एक गायडन्स दिता आसतना आमच्याच समजणे प्रमाणे आमी दितले. संवसारी रितीन एकल्या मार्गदर्शन आमी दितले जावंक पुरो. पूण आतां तशें न्ही. बदलावण जाल्या. आमच्याच विशयान आमी चिंतना आनी अनेकल्या विशयान आमी चिंतना. आमच्याच विशयांत आमी उलयतना अनेकल्याच्या विशयांत आमी उलयतना आमची चिंता बदलला. उतरां बदलल्यांत. हर एकी कारण एकच देवाचें उतार म्हणलें तें निर्वें. ह्या पासून देवाक आमी अर्घां दिता आसतना आमकां हें भाग देवान फावो केला. देखून कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र 3रो अध्यायाक आमी गेल्यार आमी थंयसर 5वें वाक्यान एक झळक मारया. आमकां एक परतून आमकां एक वरतो आनीक वरतो आनंद भोगूंक आमच्या ह्या मणियारपणा विशयांत. कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र 3रो अध्याय 5व्या वळींतल्यान आमी पळोवचें जाल्यार आमकां आनीक चड मापान देवाच्या उतरांक वेळ दिवंक मान दिवंक आनी त्या उतरां प्रमाणे एकल्याक मार्गदर्शन दिवंक आमकां खंडीत जावन आदाराचें जातलें. कितें म्हणटा हें उतर वा 5वें वाक्य वास. एक वाक्य वाचया आमी. वास पयलीं. आमचेच आमी काय केलं शिफारस जोडूंक आमी सोदचे न्हय. आमची सगळी सामर्थ्य देवातावनूच येता. ओके. आमचेच ताकी आमी कांय केला म्हणून शिफारस जोडूंक आमी सोदचे न्हय. आमची सगळी सामर्थ्य देवातावनूच येता. म्हळ्यार आतां सांत पावल हें बरयतना तो ताका तें मणियारपण मेळ्ळें जावंक पुरो. 13 पात्रां ताणें बरयलीं. जायतीं विजमितां आजापां ताणें केलीं आनी इतलें उगडापण ताका मेळ्ळें. जेजू खातीर जायते ताणें सोंसलें. सुवार्ते खातीर मार ताणें केलें आनी ताका बंदडेन समेत घालें. ताका जायत्या रितीन ताका केंडून उलयलें. तो एका रितीन दुस्मान म्हणल्यार बरी ताका लेखलें आनी खंयच्या रितीच्या पुरा कश्टांक तो वळख जालो आमी जाणा. जाल्यार ताचे मुखांत प्रगट जाली ती सुवार्ता कितले मापान काम करूंक शकला म्हणून तो समजालो. वैगी जाल्यार तो म्हणटा आमचेच ताकी आमी कांय केला म्हणून शिफारस जोडूंक आमी सोदचे
नाही, आमची सगळी सामर्थी कोणातावन येता म्हणता तो देवातावनूच येता म्हणले ते तो मानून घेता. म्हळ्यार हे आमकां एक लिसांव कितेंय बरें जालें, कितेंय आजापां जालीं, कितेंय बदलावण जाली आनेकल्या तें म्हजें तें म्हळ्यार हांवें म्हजें तें आनी हेरां थंय जाल्ली बदलावण पळोवन हांवें महिमा कोणाक दी जाय? देवाक. कित्याक म्हळ्यार आतां दोंगरा वयल्या प्रसंगान आमी पळयला तेंय पळयता हांव, संवसार तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी सर्गीय बापाक महिमा दिवं. कित्याक कितेंय एक बरें घडलें म्हज्या जिवितांत वा आनेकल्याच्या जिवितांत, प्रत्येक जण देवाचे उतार म्हणले हातेर घेवन ती तालवार घेवन हांव मिसांव करता आसतना कितेंय जालें तें म्हजें हांव जालें म्हणून न्ही, तें देवातावन आयिल्ली ती सामर्थी ती आयल्या ताच्या उतरा मुखार. देखून आमी देवाक अर्घां दिता आसतना ते मुखार काले म्हणटा ते वाक्य सगळी सामर्थी देवातावनूच येता आनी सगळे वाक्य काले म्हणटा ताणेंच आमकां नव्या हा सल्ल्याची मणियेरी जावंक योग्यता दिल्या. हो सल्लो म्हळ्यार बरपिनिशी घाल्ल्या नियमाचो न्हय, पूण आत्म्याचो. बरपिनिशी घाल्ले नियम मोर्न हाडटा, पूण आत्मो जिवीत दिता. होय, प्रेज द लॉर्ड. म्हळ्यार आमकां नव्या सल्ल्याचे मणयारी कोणे केल्यात? देवानूच. आतां चिंतया आमी आतां हे कितें गी देवाच्या उतरांची शिकोवण आयकली जावं पुरो पापा जॉन्सन वा कोणी प्रत्येक जावं ती आमी एक एकच शिकोवण चड आनी चड आयकूंक सुरू केल्या उपरांत आमकां एका रितीची समजोणी मेळ्ळी वय गी देवाच्या उतरां विशयांत. सत कळ्ळें आनी आमी परतून तेणें हालोवन हांव तेंचो एक धर्म रावल्ल्या बरी थोड्यांनी कितलो वेळ तातूंत आसला त्या देवाक मात कळीत. आतां झुमांत भाग घेतिल्लीं जावं पुरो वा आनी कोणी पूण कितलो वेळ करशिल्लो आनी देखून एका रितीच्या उतरांची वळख जाल्या. उतरांचे कितें जालां आमकां उतरांचे सकत कितें म्हूण कळीत जालां, सत कळीत जालां, आमकां सुटका मेळ्ळ्या. आतां आमी हे उतार हेरांक आमी दिवन आसात. हें जाल्लें उगडापण जाल्लें पावलूक ताणें पत्रांत घालें. आतां तें आमी समजून आमी परतून आमकां आनीकी जावं पुरो पावलूक जाल्लें उगडापण वा आनीकी मुखार आनीक इल्लें सर्तीक वा गुणायन उगडापण आमकां जाता आसतना हें आमी हेरां थंय वांटून आसा. पूण हें मणयारपण आमकां हाका योग्यता दिल्ली कोणें? आमकां देवान. वय गी ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याच्या मणयारी जावंक योग्यता दिल्या. कोणें? ताणेंच म्हळ्यार देवान. आनी ही मणयारपण हो सल्लो आतां हो नवो सल्ल्या विशयान तो उलयता वय गी. हो सल्लो म्हळ्यार बरपिनिशी घाल्ल्या नियमाचो न्ही, म्हळ्यार धर्मशास्त्र न्ही आतां, पूण आत्म्याचो. म्हळ्यार स्पिरीट. हें न्ही काय तें लॉ न्ही, पूण आत्म्याचो. म्हळ्यार जेजून सांगल्या बरी आमी म्हणटा जुवांचो घालचे नाका 6:60 म्हणटा जेजू कितें म्हणटा? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याकी उपकारा पडना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवपी वा आत्मो आनी जीव वा स्पिरीट अँड लायफ म्हणल्या बरी. देखून आतां जीव दिवचें कितें आसा तें आत्म्याक संबंद जाल्लें. आत्मीक तें आतां हें न्ही लॉ न्ही, धर्मशास्त्र न्ही, आत्मीक जावन आसचें मात जीव दिवंक शकता. आत्मीक जावन आसा देवाचें उतार. आत्मीक जावन आसा जेजू. आत्मीक जावन आसा देव. आनी हांवूय जावन आसा आत्मीक. आमी म्हणटा हांव आत्मो. मन म्हाका आसा आनी कूड म्हणल्यार घरांत हांव जियेता. देखून आतां कितेंय आसल्यार आत्म्याक संबंद जाले. आत्मीक कितें आसा तें. आतां नवो सल्लो म्हळ्यार हो आत्मीक. आतां पोरनो सल्लो म्हणटाना बरपिनिशी घाल्ल्या नियमाचो वा धर्मशास्त्र. देखून हांगा कितें म्हणटा? बरपिनिशी घाल्ले नियम कालें हाडटा मोर्न हाडटा, पूण
आत्मो जिवीत दिता. तो इंग्लिशान म्हणटात द लेटर किल्स बट द स्पिरीट गिव्स लायफ म्हणून. देखून आतां आमकां आमी स्पिरिटान आत्मीक कितें आसा त्या विशयान आमी नियाळटा. आनी देव जेजू ताचे उतार जावन आसा आत्मो आनी जीव आनी ते उतार म्हळ्यार जेजूच. आतां आत्मीक रुपान तो आमचे थंय आसा, कुडीन ना. देखून ताणें म्हणलें हांव गेल्यार तुमच्या बऱ्याक पडटलें, गेल्यार तुमकां मजतदार हांव धाडटलो आनी तो तुमकां संपूर्ण स्वता करून पावयतलो. तेन्ना तो करनासता आतां. आनी आमी म्हणटा जेजू कुडींत आसलो जाल्यार एक घडये आसल्यार आनी घडये आसूंक जायनासलें. आतां सगळ्या संवसारभर तो देवाचे उतार खंय परगट जाता, देवाच्या उतरान कोण काम करता, वेळ करसिता थंय तो आसा आत्मीक रुपान. आनी प्रत्येक जावन तो नवो सल्लो जावन आमचे मदें आसा. देखून त्या नव्या सल्ल्याचे उतार आमी नियाळटना, वेळ करसितना तातूंत आसली स्वता आमी नियाळटना आमी सुटका जोडटा आनी हेरांक आमी सुटका दिवन आसा. हे भाग आमकां कोणें फावो केल्लें? देवानच. वा वय गे नव्या सल्ल्याचे मणयारी जावंक योग्य आतां कोणें दिला आमकां? म्हज्या बरेपणा खातीर न्ही, वा हांवें कालें शिकलो देखून न्ही. हे जस्ट मासले जातल्या पेद्रूक ते दवड भाग फावो जाल्ले बरी. आनी पयलो पाप सैब जालो आनी कितें जालो आनी तुका मनशांक तशें पागी हांव मनशांचो पागी करतलो म्हणल्या बरी. त्याच प्रमाणे आमच्या स्थानमाना खातीर न्ही, बगर केवल आमकां ते एक देवानच एक योग्यता दिल्या ताच्या योजना प्रमाणे. आमी एफएस 1:4 पळयल्यार आमी म्हणटा कितें, ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खातावीण जावंक संवसाराचे स्थापने आदींच जेजू क्रिस्ताचे ताणें आमकां विंचल्यात. म्हळ्यार हर एक हे देवाचें योजन. देखून म्हजें म्हणलें ना, हांव म्हणलो ना हांगा. आतां देव जेजू आनी पवित्र आत्मो एक देव मात. आनी तो आतां उतरांत आसा. देवूय उतरांत आसा, जेजूय उतरांत आसा, पवित्र आत्मोय उतरांत आसा. एक देव आसा, उतरां भायर कांय ना. आनी तातूंय आमी नवो सल्लो आमी चड आनी चड प्रामुख्यता दिवचे सोंसली सांगत. तशें म्हूण पोरनो सल्लो नाका म्हणून न्ही, ती ताची सावळी. आनी ते आमकां नवो सल्लो आमी चड आनी चड जाणा जाल्ल्या वेळार आमकां पोरन्या सल्लोय समजता. आनी खंय आमी खंय पावल्या, देव कितलो एक व्हड काकुळटिवंत. जर तर जेजू म्हणली कृपा नातली जाल्यार हांव खंय वचून पावतां. जर तर हांव धर्मशास्त्रा खाला आसलो जाल्यार हांव आज खंय आसाजें आसलें. म्हजी परिस्थिती कितें जावंक पावती, हें सगळें आमकां नवो सल्लो आनी पोरनो सल्लो पळयतना कळटा. देखून बरपिणी घाल्ले नियम मोर्न हाडटा, पूण आत्मो जिवीत दिता. देवाचें उतार तें जेजू म्हणटा हांव तुमचे लागीं उलयना, ती उतरां आत्मो आनी जीव दिवपी म्हणून, स्पिरीट एंड लायफ. आनी आमी हांगाय पळयता खंय जॉन 1:17 थंय आमी पळयता. हांगा पाटी येवचें मागीर थंय जाल्यार घालयात आमी. जॉन 1:17 कितें म्हणटा? कित्याक? कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मारिपाक दिल्लें, पूण आनी सत जेजू क्रिस्त मारिपाक आयलें. पळय हांगा स्पश्ट सांगला पोरतो न्ही, धर्मशास्त्र लॉ नियमशास्त्र मोइजे मारिपाक दिल्लें, पूण बट कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयिल्लें. दिल्लें आनी आयिल्लें एक थंय आमी पळयता फरक. प्लस कृपा, ग्रेस आनी ट्रूथ. आमकां जाय कितें? धर्मशास्त्र की कृपा आनी सत? कृपा आनी सत. तें जेजू क्रिस्ता मारिफात दिल्लें, तातूंत आसा आमचें जिवीत. देखून जेजू क्रिस्ता मारिफात कितें आयिल्लें पळय, तातूंत म्हजें आनी आमच्या सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण, बाचावी, सुटका, ग्रेस्तकाय, शिरापतां सुटका, पिडेतां सुटका सगळी त्या जेजू म्हणल्या त्या कृपेचेर, जेजू म्हणल्या त्या सताचेर, जेजू म्हणल्या त्या उतरांचेर बंदून आसा. देखून सगळ्यांक ते जेजू म्हणलें उतार म्हळ्यार जेजू म्हणलें उतार म्हळ्यार जेजू विशयांत कितें आसा उतरांत तें. जेजू म्हणली कृपा, कृपा म्हळ्यार ग्रेस, म्हळ्यार जेजून भरती केलें म्हजें उणेपण. आनी जेजू म्हणलें सत, तोच म्हणटा जॉन 14:6 हांव सत, वाट, जिवीत म्हणून. देखून ह्या जेजू मारिफात
कडी आमकां फावो जालें आनी ह्या जेजू विशयांत आमी केन्ना उलयता ते नवो वसोलो जावन आसा आनी ह्या नव्या वसोल्याची माणयारी आमकां कोणें केल्यात जेजून जेजून आमकां त्या नव्या वसोल्याचे देवान ते माणयारी आमकां जावचे भाग फावो केला आनी ह्या नव्या वसोल्याचे माणयारी जावन आमी कोणा विशयांत उलोवंक आसचें जेजू विशयांत जेजू ताणें कितें करचो जाल्यार तेंच आमी करनासो हांव तें सांगूंक आशेतां आतां आमचे मदें कोणायकी कांय गरज पडली जाल्यार जावं पुरो एकलो तो प्रीच करता झुमान जावं पुरो वा अशें रितीरे वेळार तो करपास उलोवन आसता वय गे करपा म्हळ्यार तें जेजून केल्लें उलोवन आसता शिकोवन दिता वा एक घरा भेट कोणायक एकल्या कितें तो सांगता जाल्यार तें तो करपास उलयता म्हळ्यार जेजून कितें केलां आतां तें उलयता वा आनी कोणायकी खंयच्याय रितीन एकल्या गायड करता आसतना आमी नव्या वसोल्याचे माणयारी जावन नवो वसोलो आमी परगट करनासता आनी पोरण्या वसोल्याचे उल्लेख आमी करता कित्याक पळय कशें आसलें आतां कशें जालां आतां पोरण्या वसोल्याचें कितें नियम शास्त्र पाड म्हणून न्ही देवाचे उतर असं म्हणटा तशें तर धर्मशास्त्र पाड म्हूण जालें कोठे म्हण ना बिलकूल न्ही तें बरेंच पूण म्हाका आनी तुका तें आमकां आमी पाळूंक सादीस ना म्हाका आनी कित्याक केरळा तें अधोमुखांत पाताक म्हणलें आयलें आत्म्यांत आमी मेल्या मागीर त्या आत्म्यांत आमी नव्यान ओंकारण केल्लें आमकां जेजू क्रिस्तान देखून तें ताणें मात तें पूर्ण केलें पाळलें देखून ताका हांव सत मानतां जेजूक हांव धन रावतां जेजूक हांव पातयेतां जेजू म्हणल्यार त्या सताक उतराक कुरपेक हांव धन रावतां आनी हातूंत म्हाका खंयचेंय उणेंपण म्हणलें दिसना जावं पुरो भलायकेंत जावं पुरो गिरेस्तकायेंत जावं पुरो समाधानांत जावं पुरो कितें आशिर्वादांत खंयच्याकय कांय उणें ना कित्याक जेजू मुखार म्हाका हर एक फावो जाला देखून ह्या नव्या वसोल्याचे आमी ते या पाटी खंयचें तें कोरिंथांक 3 अध्याय 3 अध्याय 5 वळता न्हू होय वसोल्लो म्हळ्यार बरपिणीशी घाल्ल्या नियमाचो न्ही पूण आत्म्याचो बरपिणीशी घाल्ले नियम मोन हाडटा पूण आत्मो जिवीत दिता परतून आमी ताका पळयतना हेब्रेव 8 अध्याय 13वी वळी तेंचो म्हणटा अशें नवो वसोल्लो म्हणून देवान आदलो वसोल्लो पोरनो म्हूण काडलो आनी कितें पोरणे आनी प्रायस जावन येता ते क्रमेण नपयस जाता देवाच्या उतरां भितरच पोरण्या वसोल्ल्या विशयांत अशें बरयलां ताच्या भितरच बरोवन घाला हेब्रेव घरा बरयला पत्रांत 8 अध्याय 13वी वळींत अशें नवो वसोल्लो म्हणून देवान आदलो वसोल्लो पोरनो म्हूण काडलो आनी कितें पोरणे आनी प्रायस जावन येता ते क्रमेण नपयस जाता कित्याक जेजू आयले उपरांत आनी केरळ ताणें संपदलें म्हूण सांगलें तो पोरनो वसोल्लो पोरनो आनी प्रायस जावन आयलो आनी ताचे उपरांत तो नपयस जालो कित्याक धर्मशास्त्राक वा कितें करूंक असाद जालें वा लॉ म्हूण कितें आसा तें आमचे थावन कितें डिमांड करनासलें तें आमकां साद जावना देखून तें जेजून साद जालें जेजूक साद जाले उपरांत ताका सत मानतल्या हर एकल्याक तें ताणें पाळूं ना जाल्यार तें पाळलेल्या बरीच कित्याक म्हळ्यार तें म्हज्या बदलेक जेजून पाळलां म्हज्या बदलेक जेजून पाळलेल्या निमती आतां हांव तें पाळलां की ना म्हणलो विशय ना हांवें तें जेजून पाळलेल्या निमती आनी त्या नियमशास्त्राक तो मरण पावल्ल्या निमती ताच्या सांगाता हांव केरळ ताका सत मानूंक लागलो म्हजो सोमी सोडवणदार देव ताच्या सांगाता हांव मरण पावल्ल्या निमती नियमशास्त्राक हांव मरण पावलो पूण जेजू मरण पावून तें उरोना तो उठलो मरणांतलो देखून ताच्या सांगाता हांवें जिवंत उठलो
देखून नियमशास्त्राक हांव आतां मेल्लों जावन आसा देखून म्हजेर नियमशास्त्राक अधिकार ना. नियमशास्त्रान म्हाका काही विचारूंक जायना तुवें तें करूं नाय हें करूं नाय म्हूण ना. आतां हांव नियमशास्त्राक कितें हांव लग्न जाल्लो वा अंदून आसचो वा ताका कनेक्ट जावन आसचो व्यक्ती न्ही. आतां कितें जाल्यार हांव जेजूक कनेक्ट जावन आसचो आनी जेजून तें पुरो संपूर्ण केल्ल्या वरवीं म्हज्या बदलेक ताणें केल्ल्या वरवीं म्हाका हांवें आतां परतून त्या विशयान चिंतची गरज ना. देखून 7वें वाक्य म्हणटा थंयसर मोर नाटता तें नियमशास्त्र फातराचेर अक्षर वाच भयणी. मोर्न हाडटा तें नियमशास्त्र फातराचेर अक्षरां कांतोवन बरयल्लें. येदें व्हडू महिमेन तें परगट केल्लें की इस्रायल लोकांक मोइजेच्या मुखामळाचेर दिश्ट लावंक लेगून जालें ना. कित्याक तो परजळ पालवणवेचो आसलो तरी ताचें मुखामळ तितलें परजळतालें. ते खंयचें नियमशास्त्र न्ही तो मोइशे नियमशास्त्राक काय करता तो रिप्रेझेंट करता वय प्रतिनिधित्व करता तो. जाल्यार ताजे मुखामळ इतलें परजळटलें की लोकांक ताज्या मुखामळाचेर दिश्ट घालूंक सयत जायनातलें तितलो परजळ. ते खंयचो तो काले प्रतिनिधित्व करतलो तो पोरनो चल्लो वा नियमशास्त्र वय आनी तें फातराचेर अक्षरां कांतोवन बरयलें जाल्यार ताजो मुखामळ असो ताजो प्रतिनिधी जावन आसच्या मोइजेचो मुखामळाचो परजळ इतलो परजळटलो की ताका लोकांक ताजेर दिश्ट घालूंक जालें ना. जालें ना. मागीर मुखार घालें म्हणटा तें कित्याक तो परजळ पालवणवेचो आसलो तरी ताचें तितलें परजळता. जाल्यार पालवणवेचो आसलो जाल्यार ताचें मुखामळ तितलें परजळटलें. कित्याक तें नियमशास्त्र तें जेजून तें काय केलें संपूर्ण केलें आनी तें न्ही मनशाकुळाचेर अधिकार चलोवचें कृपा आनी सत देखून तें आळवणवेचें आसलें जाल्यार पालवणवेचो आसलो जाल्यार ताचो परजळ तें रिप्रेझेंट करनासल्या मोइजेचें मुखामळ तितलें परजळटलें. जाल्यार मुखार कितें म्हणटा 8वें वाक्य तशें जाल्यार आमकां परगट केल्ल्या आत्मीक शास्त्राची महिमा कितली चड परजळनाये. वय देखून आमची मुखामळां परजळूंक आसात. आमी परगट करची ती सुवार्ता परजळूंक आसा. कित्याक हें कंप्लीट सत आनी मनशाक सुटका मेळची ह्या सता वरवीं सुवार्ते वरवीं गुड न्यूजा वरवीं आनी ती सुवार्ता जेजू क्रिस्त जावन आसा. ती सुवार्ता जावन आसा नवो सल्लो न्यू कॉव्हनंट नवो करार. देखून आमी हें परगट करनासो आतां वय की न्ही. आतां आमी नवो सल्लो ताचे म्हणयारी जावन आसा. तांतू आसलें प्रत्येक जावन म्हळ्यार जेजून कितें करून संपयल्या त्यो संगती आमी परगट करनासो. देखून आमचें हाची महिमा कितली चड परजळनाये पळय मो. परजळीचें म्हळ्यार कशें परजळची ती आमी जाणा आसल्यांनी तितल्या एका कितें धैर्यान आनी व्हडल्या आसक्तीन ती आमी परगट करूंक आसा. आनी परगट करतना काय जाता ताची महिमा त्या नव्या सल्ल्याची महिमा त्या कृपेची महिमा त्या सत जावन आसच्या जेजूची महिमा परजळटा वय आमी कळीत आसून लिपोवन दवरल्यार जाता कोण जेजू म्हणटा कोणी दिवो पेटोवन कळशा पोंदा दवरिना बगार सगळ्यांक उजवाड जायचो दिवटणेर दवरता. तशेंच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो तेंच मुंडारून ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवप म्हळ्यार आमी नव्या सल्ल्याच्या म्हणयारी जावन नव्या सल्ल्यांत जेजून कितें करून संपयल्या त्यो संगती धैर्यान परगट करचे मात न्ही आमचे ते कार्यरुपाक आयल्यात म्हणून दाखोवन दिवन जावं पुरो आमच्या भलायके विशयांत आमच्या ग्रेस्तकाये विशयांत आमच्या उलोवण्यांत आमच्या चिंतपांत आमच्या एका कितें आमी भोगच्या त्या आनंदांत हें पळोवनूच ताचे मुखांत काले परगट जाय परजळा जाय सुवार्ता काले परजळा जाय देवाचे उतार
ते म्हज्या जिणेन मुखार म्हळ्यार परत जळलेलें दिसाचे हेजे म्हज्या जिणेच्या हर एका संगतींनी भलायकेन जावं पुरो ग्रेस्कायेन जावं पुरो कित्याक हे जेजू म्हणल्यार त्या कुरपेन जेजू म्हणल्यार म्हाका हें केलां कितें केलां ग्रेस्त केलां शिरापांतले सोडयलां ताच्या गायांनी गूण केलां म्हाका आशिर्वादांनी भरलां हे आनी एकल्याक म्हज्या जिविता मुखार दिसोन येवंक आसा आनी तेंच दिसोन येवन आसा आनी तेंच आमी करनासा म्हणून आमकां बोगस जाय आमकां बोगस जाय कित्याक कांयच उणें ना कित्याक जेजून केल्लें हांव आनी एकल्याक दिवन आसा आनी म्हाका ताचे विशयान कांय दुबाव आसूंक नजो म्हाका हांव जेजून केल्लें हांव आनी एकल्याक सांगून आसा जेजून केल्लें हांव आनी एकल्याक दिवन आसा आनी हें म्हाका देवानूच हें मणयारपण दिल्या नव्या सल्ल्याचें वर्तें भाग अचानक वर्तें एक कांय हुद्दो आसा गे म्हळ्यार खंडीत जावन ना सगळ्या संवसारांत खंय विचारून पळयल्यार तूं एक सुवार्ता परगट करनासा जाल्यार हांव म्हणटा सुवार्ता बरी खबर कृपा ग्रेस देवाची उतारी म्हण हांव सांगना कित्याक म्हळ्यार हांव आनीक जर तर पोरनो परगट करनासा जाल्यार लोकांक आनीक एका रितीचे कांतवणी भें आसूंक साद आसा वय गे वय आतां हांवें परगट करची सुवार्ता बरी खबर ग्रेस कृपा जेजून करन संपयल्यो संगती आतां तें आमी करनासा थोडी दीस रात म्हणल्यार बरी करनासा हांव जाणा आनी तितलो वेळ ताका खर्च करनासात निजाय की हो त्या अभिमानाची विशय आनी देखून हातूं आमी तो आनंद बोगस जाय मात न्ही आनी हातूं फाटी पळोवंक ना कित्याक हें बदलोवची विशय न्ही आकाश आनी पृथ्वी सत्तली म्हजी उतरां केदींच सदचीं नात आनी जेजून कर्ण संपयल्लें केल्लें तें कोणेय ताका आड उलोवंक आड वचोंक साद दिसना हें जावना हें बेश्टें तें फोटो ना तें ना तो विशय इतलो ना ते कित्याक म्हळ्यार जेजून कर्ण संपयल्लें कोणें ना म्हूण सांगून प्रूव करूंक साद दिसना तें कित्याक तें सतच देखून आमचे वयर 8वें वाक्य घाल्या म्हणटा 9th वाक्य आमचे वयर गुन्यांव म्हणटा तें विधान म्हळ्यार जर पोरनो सल्लो नियमशास्त्र जर इतलें जळीत जालें तर पवित्रपण दिता तें विधान कितलें चड जाय नये वय मो परतून आमी नव्या सल्ल्याची बडाई उलोवंक आसचे व्यक्ती वय गे आमी नव्या सल्ल्याचे बडाय तेंत मोइजेचें तोंड तितलें प्रगत जालें नियमशास्त्राक रेप्रेझेंट करतलो तो तर आमी पवित्रपण दिता तें विधान आमी म्हणटा न्ही आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुसायले आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वोवयलीं नवो सल्लो वा जेजून केल्लें ती कृपा आमकां पवित्रपण दिता कित्याक कारण आमचें तें पाताक म्हणलें पातकी सायंब म्हणलें ताणें ताचे सांगात आमी कुसार खिळायलां देखून आतां आमकां देव पळयतना जेजू कुस्सा आमचें थंय पळयता देखून आनीक थोडे फुडें आमकां भोगूंक पुरो काले आज एक हांवें सूख केली आकाय बॉक्सांनी मेळ्ळां गे म्हणून वय गे तें जेजून केल्लें त्या वेळाक आज म्हणसर आनी मुखारी सकयल विशयां खातीर ताणें बारीकपण दिलां देखून मागीर परतून दुबाव करचो न्ही दुबाव करचें म्हळ्यार तें अविश्वास जाता अविश्वास जावंक पावता ओड पाताक देखून म्हाका क्लियर आसा जे की जेजून हर एक आमचें धुवन काडलां नितळ केलां देखून थंयसर शिसांचे पांय धुताना जेजू म्हणालो कितें पेद्रूक म्हणटा कितें तूं म्हजे पांय मात न्ही सगळे म्हाका धुव म्हणल्या बरी कितें म्हणटना कोण नाला तो सगळोच नितळ आसा म्हणून म्हळ्यार जेजूक आमी सतमानलेल्या वेळार आमी पवित्र स्नाना मुखार अशें आमकां संपूर्ण आमी नाल्या देखून पेद्रू उपरांत न्हांवना म्हण न्ही सगळो नाला तो सगळो नितळ आसा म्हळ्यार तें उदकांत संवसारी न्हाण आमी सदांय न्हाता त्या नाणा विशयान न्ही पूण आमकां जेजून धुवन नितळ केला तुवें आमी नितळ वय की न्ही वन्स फॉर ऑल ससनाच्या ससनाक ताका सतमारलेल्या वरवीं म्हज्या बदलेक कोण कुसार मेल्लो म्हजी सोडवण केल्ली ताका हांव वळखतां
ताका हांवें स्विकार केल्ल्या निमती म्हाका ताणें म्हज्या बरेपणा खातीर न्ही हांव भाग्यवान म्हण न्ही, हांवें केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो न्ही, म्हाका जेजूच्यो बऱ्यो करण्यो. ताणें केल्लें बरेपण तें म्हाका ताचे मुखार हांव धुवन नितळ निर्मळ जालां. देखून परतून तेंच नव्या सोल्याचें जेजून करून संपयल्लें संगती कितले चड परजळीत जायना गे म्हणलें सवाल तें. मागीर 10वें वाक्य कितें म्हणटा? निजायकी ह्या इजायकी ह्या अधिक परजळा मुखार आदी परजळीत म्हणून असलेले ते आता परजळ नासलेले बरी आमकां दिसता. वय कित्याक म्हळ्यार हांवें हिब्रू 8:13 म्हळें अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो काले म्हूण काडलो, पोरनो म्हणून काडलो. आनी कितें पोरन्यांनी प्रायस जावन येता ते क्रमेण नपयस जाता. तशें म्हणटाना देखून आतां ताका परजळ कांय ना. आतां परजळचें खंयचें? नव्या सोल्ल्यात. नव्या सोल्ल्याचे विशयी जेजून कर्ण संपयल्यो संगती परजळचे तेंच कर्ण आसात. आतां आमी पळयता ह्या स्वताची वळख जाल्ले सक्कडी तेंच कर्ण आसात. कोणी एकलो हुशार ना म्हळ्यार तो ओगोस रावना. ना तुका स्वत कळीत नाय. तुका जेजून आपल्या गायन गुण केला म्हूण कळीत नाय तुका. वा कळीत नाय जाल्यार ताका इल्लें मोगान शिकोवचें. वय मोग तें पुरो जावन आसा वय की न्ही? तें आमी नव्या सोल्ल्याक आयल्या उपरांत सत कळीत जाल्ल्या उपरांत शिकोवन आयकल्या उपरांत आमी तें करनासा. कोणी दुसऱ्या रितीन मार्गदर्शन दिता म्हणून दिता गे म्हणलें दुबाव आमकां ना. वय की न्ही? सक्कडी देवाच्या उतरांत अशें बरोवन आसा न्ही गे म्हणून त्याच प्रमाणें मार्गदर्शन दिवन आसात नव्या सोल्ल्याचे म्हणयारी जावन. पूण हें भाग आमकां फावो केल्लें कोणें? जेजून. जेजून. देखून आमी काले आमचेच ताका आमी कांय केलां म्हूण शिफारस जोडूंक आमी सोदचें नाही. न्ही. तें आमी केदाळे उडास दवरचें, महिमा देवाक जायचे. आमकां वयर उबारचें देव उबारताच तातूंत कांय डावटूच ना. पूण हांवें केलें म्हजे वरवीं जालें म्हूण तें ना, पूण सकड सोम्यानच. आतां उतरांक आयल्या उपरांत आमी खंय आसल्यां एका घरचें आसा बरी जाल्या वय गे चिंतलां गे पयलें कोणें म्हणी? ना. कितले जाणांची साळावळ वळख आनी खंय आसलो पयलें घालें युट्यूबार वा हातूं एक फोटो मात्र पळोवन असले शिकोवन दिवचे व्यक्ती मागीर पळयतना आतां पापा जॉन्सन आतां आमी ताजे सांगाताच मेळोंक साद जाले वय गे. वय. म्हाका कळीत आसा थोडे तेंपा पयलें पापा जॉन्सनान तेंची रितीर घालन म्हाका एकलो म्हजो इश्ट दाखय हें आयक तो कितें दिता म्हूण. तो खंयी बायल्या गांवांत आहा म्हूण. आमी स्वप्नांत चिंतूना कितें कितें आनी केरळा मेळोंक गे साद गे म्हणून. मस्त जाण मस्त साबार वर्सां पयलें ताका भेटल्यार जावं पुरो वय की न्ही? पूण आतां पळयतना खंय मेळ्ळ्या आमी? लागींच न्ही गे सांगाताच. ताणें दिवची ती शिकोवण आनी ताणें तें शिकोवची रीत ताणें शिकोवन दिता आसतना तें जावचें बरें पण तें पळय म्हूण म्हाका एकलो सांगनासलो. हें इल्लें पळय हांगा कितें जावन आसा म्हूण पळयतना थोडे तेंपा उपरांत वैयक्तीक तरान तांकां भेटचें तांचे मुखार बसून शिकोवन आयकोचें म्हळ्यार उतर पवित्र पुस्तक तो एकच जाल्ले हो निमती खंयच्या गांवांत खंय वचून केदार शिकयल्यार आमकां तांचो तें शिकोवन ती एकच आसता वय की न्ही? पवित्र पुस्तक एकल्यां कडेन एक नातल्या निमती. पूण हें सकट देवाच्या उतरां निमती आमकां देवान फावो केल्ले एक वर्तें भाग आमकां सत शिकोवन आतां आमकां हेरांक शिकोवंक तो तयाराय करन नव्या सोल्याचे म्हणयारी आमकां ताणें जावंक आपण दिलां वा केलां म्हणटना एक वर्ती अभिमानाची ही विशय जावन आसा. देखून आमी देवाक कितले अर्घ्यां दिल्यार पळोवना आनी हातूंत आमी बारीक उमेदीन म्हणल्यार बरी उमेदीन आनंद भोगता. आनंद भोगता वय की न्ही? हो. आनंद भोगता आनी हाचो फळ आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आमी अनुभव करनासा. आतां कोणी एक ल्हान उदाहरण सांगचें जाल्यार हेल्था विशयान एक विशय आयली जाल्यार शिकोवन कळीत आसलो खंडीत जावन तो एक कंतीन बियान वा सगळ्या संवसाराक गाजोवन आसचो ना म्हाका अशें जाता तशें जाता न्ही गे? वय. कित्याक तो सत इतलो जाणा जाला गे तो ते विशयी तो उलयना भायर. आनी एकल्याक कोणें तशें सांगलें आयकोंक मेळ्ळ्यार तो ओगोस रावना तो ताका बसोवन समजावन जेजून अशें केलां
नॉयसोल्यान पळय आनी हांगा बरोवन आसा. कित्याक नॉयसोल्याचे म्हणयारी जावन न्हू ते मिसांव भाऊ भयणी करीत आसात. कितलीं जाणां खंयच्या वेळार खंय करनासात ते देव एकलो मात जाणा. थोडीं पयस पयस पावल्यांत, थोडीं दीस रात फोनार, थोडीं दीस रात उतात दाटशांत, थोडीं दीस रात दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेन रितीर जाता तांतू मेतेर जावन ಒಟ್ಟು सत परगट जायचे बारीक आनंदान आनी उमेदीन आनी खंयच्या नामण्याचे तरणाटी युवक युवती काजार जाल्लीं आनी काजार जावन सुमार तेंप जाली घोव बायलां सांगाता आमचे भितरच कितलीं जाणां कोणाचें नांव सांगची गरज ना आमकां कळीत आसा. घोव बायलां दोगांय वा घोव बायलां आनी भुरगीं सांगाता वा आनी कितें म्हणून दीस रात देवाच्या उतरांत वेळ करसूची हेरांक उतर दिवची उतरां खातीर वेळ करसूची उतर परगट करची आमकां पळोवंक मेळटात आनी कोण कितें म्हणून आमकां कळीत आसा. आनी त्या खातीर गळाय करनासतना तांचे पर्सनल विशय खंयचेय पळयनासतना कितें तांचें कुटुंबा विशयान कद करिनासतना देव आमचे कुटुंब देव राखता म्हणल्यार बरी म्हळ्यार गरजेक वेळ दितात ना म्हणून न्ही पूण अनेकल्या कांय गरज आसा उतरांची कोणाक भेटची गरज आसा तक्षण धांवचें तांकां तांच्या गरजांक स्पंदन करचें आमी पळोवन आसा. देखून ही एक अती अभिमानाची संगत आनी भाग आमकां देवान फावो केल्ले नव्या सोल्याचे म्हणयारी जावन ताणें आमकां जावंक आपोवणें दिल्लें. देखून ह्या तिसऱ्या अध्यायांत ते मुखार तेंच कितें नवो सल्लो कळीत जाल्ल्या उपरांत आमकां पोरन्या सोल्याचें कितें वाचल्यार तांतू खंयच्यो संगती जावनात वा अशें केल्यार अलो शिराप अली शिक्षा म्हूण चिंतल्या आसल्यार नवो सल्लो कळीत जाल्ल्यांक काले म्हणून बेभोगता गी ना बेभोगना कित्याक तांकां काले कळीत आसा सत कळीत आसा वय पोरन्या सोल्यान बरयलां वय आसलें वय खंडीत जावन तशेंच आसलें आनी तें विशय ते सतत पूण आतां जेजून तें आमकां ताजे तावन सुटका दिल्या कुर्फा म्हणल्या त्या विशयाचे ग्रेस मार्क फेल जाल्ले आमकां सगळ्यांक जेजून पास केला न्ही म्हणटे हें कळीत आसलो तोय धैर्यान जियेता समाधानान जियेता शांतीन जियेता आनंदान जियेता आनी हेरांकय तेंच नव्या सोल्याचो म्हणयारी जावन तेंच कर्ण आसा. देखून हे दीस वेता चड आनी चड म्हूण धरून आसुल्ल्या पासो देवाक आमी आर्गां दिव्यां होगलाक दिव्यां आनी आनीक चड आनी चड मापान जावं पुरो आतां परतून 18 तारीख जावन रितीर आसा वा पयले दिल्ले शिकोवण आसा युट्यूबार कितले वर्सां पयले दिल्ल्यो आसात शिकोवण्यो आतां परतून रितीर आसा आनी ह्या स्वताच्या उतरा प्रमाणे शिकोवण दितेली ते शिकोवण आयकोन आतां तिंच शिकोवण दिवची व्यक्ती जायते जाण आसा तांचें आसा अशें म्हणटना जायते अवकाश आसात आमकां नव्या सोल्याचे म्हणयारी जावन वावर करूंक मिसांव करूंक आनी हातूंत गळाय ह्या विशयाची कोणाक गरज पडल्यार आमचे पर्सनल खंयचेय आसल्यार ते इल्ले थोडे फावटी बागलेक दवरून जाल्यार हातूंत आमी फुडें वयचें भोव बरें म्हूण भोगता वैगी देखून तेंच कर्ण आसात आनी तशेंच मुखार वचून सगळ्यांक सत कळीत जाल्ल्या पासून आनी स्वता मुखार मात सत तुमकां सुटका दितले म्हणलें जेजून ती सुटका मनीस जाल्ल्या हर एकल्यांक फावो जाल्ल्या पासून आनी हाका कितेंय अडखळ आसा सत जाणा जावंक सत परगट जावंक वैयक्तीक वा सामुहीक रितीन खलीय अडखळ आसा जाल्यार ती जेजूच्या नांवानच हर एक अडखळी पाळांत जावन म्हळ्यार सोमी तुमटून सौंदर्यान वचून पडून नाश जावं दी म्हणून ह्या घडये ह्या नव्या सोल्याच्या म्हणयारी जावन अशें आमी सगळे एका मनाचे जावन त्या वायट खोट्या आत्म्याक वायट स्पिरिताक फर्मोवया आनी तेंच सकयल अडखळी पयस जाल्ल्या पासून जेजूच्या नांवान देवाक आमी आर्गां दिवया. अकरे किल्ले टँक्स आमी करया वेळ जावन आयलो मागीर रोरींग आनी टँक्स ओटी करून 5 मिनटांनी संपोवया. शेराला बरा 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 शेराला बरा 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 शेराला बरा 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 बरा
Urala bara 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 shiara ba shiara bara 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 ba shiara la bara 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 ba urala bara 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 shiara ba oh shiara Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the हे Lord. Praise the मागण्या Lord. हे मागण्या आम्ही Praise the करतो Lord. मगळा बापा तुझे एकल्याच पुता जेजू ख्रिस्ताच्या नावान जो तुझे सोवे आणि पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक Amen. Amen. आमेन. Amen. Praise God. Thank you. Praise Thank you God. everyone. Thank you. Sakran Thank you, thanks. Father. Thank you. Thank you, Thank you, brothers. brother. And Thank you, thank you sisters. everybody. Sisters and Thank you. brothers. Join झाल्या हरी Thank you ऐकल्या. very much. Thank Yes, you. yes. Thank you. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Peter, brother. Praise God. Thank you. Thank you. Thank you. तुमका कळीत आसा आमची परवा रिती स्टार्ट आता मंगळारा जावन 4 Yes, दिसाची Lord. Yes, Lord. डायरेक्ट तुम्ही Yes, Lord. हेरांकी बरी खबर कळीत करा ताच्या Yes, मग Lord.
तांच्या जिवितांत ती जिजोवन आमच्या पासून केला ते बरेपण हर एकले अनुभव करून दी ही जावन दी आमची आशा. ओके, प्रेज गॉड. Praise Praise God. God. Thank you. Praise brother. Thank you, brothers. Thank you, brothers and sisters.